राज्यमंत्री पवित्रा मार्गरिता आणि वेगवेगळ्या राज्यातले कापड मंत्री हाजीर आशिल्ले। कापड, फॅशन, टिकाऊपण, तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण, गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचे वाढते जागतिक फुडारपण या कार्यावळीत मांडला। हातूंत उत्पादक, निर्यातदार, गुंतवणूकदार, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी मंडळ, कारागीर, स्टार्टअप आणि तंत्रगिन्यान पुरवणदार एकठांय आयल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 5F विजन फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन हातूंतल्यान प्रेरणा घेत भारत टॅक्स हे जागतिक मळार उंचेल्या पावंड्यावयले व्यापार, गुंतवणूक, नवनिर्माण आणि रणनीती भागीदारी खातीर एक बरें व्यासपीठ म्हूण मुखार आयलां। ह्या वेळार खबराकारांकडेन उलयतना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी अंदू 130 देशांतले 60,000 वयर खरेदी करपी आणि प्रदर्शक ह्या कार्यावळींत वांटो घेतात अशी माहिती दिली। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, एग्जिबिटर, बायर, सेलर, विजिटर सबों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में लगभग 900 बिलियन डॉलर का ये मार्केट साइज है। मैं उम्मीद कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस बार जो हमने 100 बिलियन डॉलर का रखा है लक्ष्य 2030 में, इस बार हम उसमें हॉर्मुझ खाडीत यूएईचो बावटो आशिल्ल्या 2 तेल टँकरांचेर इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्या उपरांत भारतान आयज इराणी मिशनाचे उपमुखेली जावद हॉसमिक हांकां आफोवन ह्या हल्ल्यांत एक भारतीय नागरिकाक मरण आयिल्ल्या विशीं जाप विचारलो। ह्या हल्ल्यांत कितलेशेच जाण जखमी जाल्यात। भारतीय अधिकाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत हॉसमिक नवी दिल्लींतल्या विदेश मंत्रालयाच्या मुखेल कार्यालयांतल्यान भायर सरतना दिश्टी पडले। ह्या हल्ल्यांत एका भारतीय नागरिकाचो जीव गेलो तशेंच 6 भारतीय आणि 2 युक्रेनचे नागरीक जखमी जाल्ल्याची माहिती आसा। ह्या हल्ल्याचो निशेध करतना यूएईच्या विदेश मंत्रालयान गंभीर उल्लंघनाचो आरोप केला। इराण आणि अमेरिकेंतल्या वाडट्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर हो विशय अदीक चिघळपाचे संकेत दिसतात। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारका कडल्यान 13 दिसांच्या शौर्य विजय यात्रेक 5वो बावटो दाखयलो। ही मोहीम भौसामदी खासा करून तरणाट्यांमदी देशभक्तीची भावना जागयतली असो विस्वास मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायलो। ही मोहीम फुडल्या पिळग्यांक संदेश दितली की देशाच्या स्वतंत्रतायेचे आणि भौमानाचे रक्षण फकत शिमेचेरूच जायना तर लोकांच्या यादींनी आणि मूल्यांनी जाता। ऑपरेशन विजय के माध्यम से एक नया इतिहास रच दिया। वह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि साहस, धैर्य, अनुशासन और अदम्य राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा अध्याय था। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता था, जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, ऐसे दुर्गम और प्रतिकूल वातावरण में हमारे वीर सैनिकों ने असंभव को। वचयात फुडल्या खबरेकडे। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या उपक्रमाक विरोध केल्ल्यान भाजपा फुडारी कृष्णा साळकर हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या। अर्थपूर्ण शासन करचे सोडून राजकीय फायद्या खातीर काँग्रेस वावुरता असो आरोप तांणी केला। काँग्रेसीक आतां म्हणजे उलोवपाक तरी कांय ना तें जालेंच, पूण प्रत्येक कडेन ऑब्जेक्शनां हाडप म्हणजे कन्स्ट्रक्टीव कितें करपा खातीर देशा खातीर केन्नाच तांचो फुडाकार नासता। तुमी केन्नाय पळयात कितें कन्स्ट्रक्टीव कितें खंयचें बील आयलें जाल्यार ताका एक सुदारणा कितें आसा, ताका एमेंडमेंट कितें हाडप हाजेर केन्ना डिस्कशन नासता, नाकाच, पयलींच तांचेर नाका। आनी नाका कित्या खातीर तांकांय जाय की 6 इलेक्शनां जावपाची। 6 इलेक्शनां जालीं की प्रत्येक इलेक्शनाक मागीर टिकेटी विकप, टिकेटी हें करप, हो तांचें पयलीं पसून एक धोरण कशें। सो टिकेटी कश्यो विकपाक मेळटा हें तांचेर भर आसता। आमी भारतीय जनता पार्टी चिंतता आसतना बाबा देशाक बरें कितें, आमच्या लोकांक बरें कितें हाजेर आमी चड भर दिता। आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वन नेशन वन इलेक्शन हें जावपूच जाय आनी त्या दृश्टीन आमी बी पावलां फुडें व्हेल्या। एक पेड़ माँ के नाम हे पुराय देशभर चलपी अभियाना अंतर्गत तुळशीराम बाळकृष्ण हिरवे मेमोरियल सरकारी हायस्कुलांत खासा वृक्षारोपण कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी विद्यार्थ्यांक तशेंच नागरिकांक पर्यावरण रक्षणा खातीर झाडां लावप तशेंच ती सांबाळपाचें आवाहन केलें। तो
प्रायमरी पासून तुम्ही 10वी पर्यंतची जी भुरगीं त्या सगळ्या भुरग्यांक एक एक झाड जे आसा ते घेवप म्हणून तेजे भितर आंबो आसतलो, तेजे भितर चिकूचें झाड आसतलें, लिंबूचें झाड आसतलें, मागीर गवाचो आसतलो, माड आसतलो आनी त्या वेळार आमी तें झाड घरा व्हरून लावूं जाय, त्या झाडाची काळजी घेवंक जाय. काळजी घेवंक जाय म्हणजे कितें, त्या झाडाक बऱ्या तरेन उदक घालूंक जाय आनी ताका व्हड करूंक जाय. आनी त्या वेळार तें व्हड जर झाड केलें जाल्यार तुमकां एक 4-5 वर्सांनी चिकू कोणाक जर मेळत जाल्यार 2 वर्सांनी चिकू खावपाक मेळटले. आंबो जो आसा तो 4 ते 5 वर्सांनी आंबो लागतलो, माडूय तसोच. आनी त्या वेळार लिंबूचो झाड आसा हे 2 वर्सांनी लागतले. आनी त्या वेळार तुमी जर लायिल्लें झाड जें आसा ताका जेन्ना फळां येतलीं, ती फळां खावपाचो आनंद जो आसा तो बाजारांतल्यान विकतें हाडून आमी खाता तेच्या पेक्षा चड आसा. आनी त्या वेळार झाड जें आसा आज आमी पळयतात की आमी झाडां चड कापपाक लागले आनी म्हणून जो पर्यावरण जो आसा म्हणजे पावस आमी पळयताले जुनान जो सुरू जातालो तो सप्टेंबर म्हयनो पर्यंत आमच्या घराची पावळी सुकत नासली, इतलो पावस पडटालो. कारण त्या वेळाचेर झाडां भरपूर आसतालीं आनी त्यामुळे आमी हो एनवायरमेंट जर वाचोवपाचो आसत जाल्यार झाडां हो एकमेव मार्ग आसा. कारण पोल्युशन जें आसा हे पोल्युशनाक जर सायडीक करतले आमी जाल्यार झाडां ही अत्यंत आवश्यक आसा. ह्या कार्यावळीक पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर लेगीत हाजीर आशिल्ले. शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन उपस्थिती लावन ह्या कार्यावळीची उमेद वाडयली. आपल्या उलोवपांत आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी झाडांच्या लागवडी सयत हवामान बदल आनी वाडट्या कोयराच्या समस्ये विशीं हुस्को उक्तायलो. झाड तुम्ही लावपाची आणि त्याची कुयदाद घेवपाची खूप गरज आसता. जेन्ना झाड लायले तेन्ना तुम्ही जशी ग्रो जाता तसे झाडूय ग्रो जातले. ज्या टायमार तुम्ही व्हडली जाली त्या टायमार तुमकां तेची फळां खावपाक मेळटली. तेका लागून आयज आमचो निसर्ग तुमकां खबर आसा. आतां हे अशे म्हयने आहा ते पावसाचे, तुमकां खबर आसा आतां वयता थंयसर झाडां कापता. तेका लागून हे सगळे वेदर आतां चेंज जायत रावता. तेका लागून जाता तितली आमी झाडां लावपाची. जेन्ना गार्बेज आसता तेन्ना आपल्या घरा कडेन एक व्हाणो काडचो आनी त्या व्हाण्यान ती गार्बेज उडोवची आनी तेतून माती घालची, नाजाल्यार ती उडपावची. कित्याक हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमी घरांतलो कचरो काडटले आनी रस्त्यार हाडून उडयतले आमी देश क्लीन दवरूंक शकता आमचो? ना. तेका लागून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाची गरज आसा. हळदोणच्या सेंट थॉमस उच्च माध्यमीक विद्यालयात 34व्या स्थापना दिसा निमतान गोंय पुलिसांच्या घुवळी वखदा विरोधी विभाग आणि म्हापसा पुलीस स्थानकाच्या वांगड्यांनी घुवळी वखदा विरोधी जनजागृताय कार्यावळीचे आयोजन केले. ह्या कार्यावळीक विद्यालयाचे व्यवस्थापक रेव्हरंड फादर रॉक्सी फेर्नांडीस, प्राचार्य एंजेलिका फेर्नांडीस, घुवळी वखदा विरोधी विभागाचे पुलीस उपनिरीक्षक दीन दयाळनाथ रेडकर, म्हापशें पुलीस स्थानकाचे उपनिरीक्षक रविना सावंतोडकर, सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक अजय गांवकर, हेर पुलीस अधिकारी, शिक्षक तशे विद्यार्थी व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. आपल्या पॉवर पॉयंट सादरीकरणाच्या माध्यमांतल्यान पुलीस उपनिरीक्षक दीन दयाळनाथ रेडकर हांणी घुवळी वखदांचे सेवन हाचे घातक परिणाम विद्यार्थ्यांक समजावन सांगले. आपल्या संदेशात तांणी विद्यार्थ्यांक इश्टांच्या दबावा खाला येनासतना स्वताच्या घरच्या खातीर तशेंच समाजाचें भविश्य सुरक्षीत दवरपा खातीर योग्य निर्णय घेवपाचें आवाहन केलें. They are getting affected out of it. So what's the problem? The problem is drugs. Okay, it starts with cigarette, e-cigarette, gutka, tobacco, and slowly it climbs the ladder till somebody gets addicted to drugs. Always going to avoid this drug and gonna tell your family members, friends who are into cigarette smoking or alcohol or tobacco, e-cigarette, avoid doing all these things and stay clean. Mostly our focus is on the children, students. We've been giving awareness in almost 100 plus schools and colleges across Goa in last 1 year. If you don't want to ruin your life, if you don't want to ruin आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया सांजे 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.